नाव सांग तुमचे. डायगो फर्नांडीस. डायगो फर्नांडीस. हय. आणि तुमचे ना मार्टिन. तुम्ही हांगासरलेच. वय वय फिशरमॅन. फिशरमॅन तुम्ही. fisherman. खंयचे येताय. बागान एंड लागला फिशिंग बोटी असता न्हू थिंगा. डायगो कितें जाला इश्यू हांगासर. कितें जाला सर यो पळय कितें जाला तें सांगता यो. पायपा सोडल्यान सगळी सेप्टिकाची सगळी पायपा सोडल्या सगळी. आता सांग म्हाका कितें जाला इश्यू. अबे सगळी सेप्टिकाची पायपा ही पळय सगळे धुता बातांनी सगळे पायपांतल्यान तिकडे सगळे म्हाजे बोटी धोता पळय थिंगा सगळे हे जाता. तुका दाखयता फुडें कितें जाला पळय तें यो फुडें दाखयता यो. म्हणजे केन्नाच्यान कसलें उदक येता हे सगळे हेचे धुता बाता सगळे ते हेचे आनी ताकी तिकडे मारल्या सगळे भितर सगळे हे काडटा आनी इकडे सोडटा सगळे. कसलें उदक आता कोणाचें. हे आतां ते फूड कोर्ट आहा न्हू ते सगळे ते फूड कोर्ट आहा ते फूड कोर्टाले सगळे हितून भितर सोडटा. रातचे जाले न्हू टायम सगळे सोडटा आनी ते सगळे व्हांवन आमच्या बोटीनी वयता बोटी धरता पळय थिंगा. आमकां त्रास जाता न्हू सगळ्या फिशरमॅनांक त्रास जाता. केन्नाच्यान हें उदक येता. हे जालें आतां म्हयनोभर तरी जातलो. हे आतां हांव येयला तेन्ना म्हाका कळला हें. म्हयनोभर. हय उदक अशें भायर येता. वय वय आनी रातचे तुका दाखयता फुडें सर सगळें उसून आख्खें वचून आनी तितून वास मारता सगळो वास मारता रावंक जायना थिंगा सोसूंक. आनी हे ट्युरिजम म्हणटा हे ट्युरिजम म्हणटा हितून ट्युरिजम जातलें दाखयता तुमकां फुडें. थंय यो फुडें यो. म्हणजे आतां म्हाका सांगा हें उदक डेली तशें भायर येता. डेली 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 डेली. आतां फुडें तुका कळटलें सर कितें जालां पळय तें. आतां हे फुडें पावट मार ही मार दाखयता. म्हणजे हे खंयचे बागान फुटकाट आहा पळय. बागान फुटकट आहा पळय तो. ओके तेंचें सगळें उदक. वय सगळें उदक रांदतात बिनतात. वय 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 वय. ती खंय फाटल्यान कितें आनी ड्रेनेज. तितून सगळें ते रांदता ते बरें आहा ते शितूय ते कितें जेवणूय ते मिक्स घालता ते आनी ते फात्ता आनी मागीर हे हांगा तुका दाखयता यो हे आहा. हांगा पळय मॉप मारता रातचे मागीर भायर हांगा भायर पडले न्हू हांगा सगळ्याक मॉप मारता म्हणजे क्लीन भायल्यानूच क्लीन करता सगळे तिकडे हे करता. आनीक एक व्हिडिओ आहा रातचो काडला हांवें. म्हणजे हेचेर कोणें आतां एक्शन घेवंक ना. कोणान एक्शन घेवंक ना. तुमी खंय खंय सांगले. हांवें सांगलें आतां तो कोणाक फिशरमॅनांक 2-3 जाणांक सांगलें कोणूच हें करना. आतां फुडें ह्यो व्हिडिओ तरी कोण तरी येवन हें करूं न्ही. कितें पंचायत आहा सरान येवन मातशें तांकां फोन सांगोनी तांकां. वॉर्ड मेंबरान वॉर्ड मेंबर कोण आतां लागता. चालूजीन. ओके. हय येवन तरी मातशें करून कितल्या जाणांक सांगलें कोणूच हें करून हें करना. ते फुडें हे कोण येता भितरल्यान पळयता आनी चल्ले. हेल्थाचे कांय हें करना. हेल्थाक सांगला बीन कितें. हेल्थाचे आमी पयलें म्हणलें हें सांगून तांकां तरी कोण न्ही न्हू ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान कोण न्ही तांकां कितें जाता पळय तें. ओके म्हाका मातशें दाखय उदक खंयसून येता. आनी ही पायप आसा ही पायप आसा आनी वास सोसूंक जायना आनी तितून जुवाऱ्यो जाता आनी हें जाता. ही पळय कनेक्शनां दिल्या तांकां. आनी हे रातचे हे आतां दिसाचें सोडिना हे रातचे सोडटा तितून सगळें जेवण बावण फारोन सगळें आख्या रस्त्याक जाता. कोणूच ना हें करपाक. आनी हांगा ट्युरिजम म्हणटा हे ट्युरिजम येता हे आनी हो टॉयलेट पळय इकडल्यानूच वाट. मागीर दिसाचें उदक हें सगळें कितें करून दवरतात. दिसाचें बंद करता हें दिसता कितें तरी आहा तांकां बंद करपाक. रातचें जालें कितें रातचें कोण आसना न्हू ते रातचें सोडून घालता. सोडटा उदक. हय रातचें सोडून घालता. फुडें दाखयता तुका राव हें पयलें हें कर फुडें दाखयता मागीर. ही पळय सगळी पळय पायप पळय एक रानू थिंगा एक हें धरलेलें आहा पळय हें काय केल्या. म्हाका दिसता भितरल्यान कितें तरी आहा तें बंद करता आनी रातचें हें जालें म्हणटच तें सोडटा. तितून जेवण सगळें हो त्रास मागीर तुमकां. वय आनी वास सगळे बोटी धरल्या थिंगा बोटी पिड्यार जातल्यो. ते वास येता न्हू सगळो थिंगा जुवाऱ्यो जातल्यो जावं हें कितें तरी दुयेंस जावंक शकता थिंगा. ही मातशें हांव सांगता सगळे कोण आहा पळय ते मातशें नदर घालची तेचेर आनी मातशें कितें आहा तो उपाय काडचो. सरपंचाक कितें सांगूंक सोदता. सरपंचाक सराक सांगूंक सोदता मातशें एक नदर घाल. तूं सांगल्यार सगळें जातलें. एकूच तुज्या हितून उतरान ते हें करतलें आहा बंद करतलें. सावन थकलो. सराक एकूच रिक्वेस्ट आहा मातसो प्लीज येवन केन्ना तरी येवन मातशें एक नदर घालचें आनी फूड कोर्टाक मातशें सांगचें कितें आहा पळय तें कितें उपाय काडचो. सोसूंक जायना थिंगा वास. मातशें दाखय म्हाका खंयसून जाता. अरे कोण जाणा आतां कोण कितें आहा तें बंद करता. रातचें आहा तें रातचें सोडटा ते. हे भितरल्यान कनेक्शनां गेल्या सर.
भितरल्यान कनेक्शन गेल्ल्या पळय एक केन्ना घालना पायप ते खबर ना आमकां हे सगळे फूड कोर्ट हा पळय त्यांचे वय वय फूड कोर्टाचे सगळे ते पळय सगळे ते काडटा आनी मागीर हितून घालता आनी आमी सोडूंक ना तुमी सोडूंक ना म्हणटा कोणेन सोडले भितरल्यान कोण ना खंय पायपां आहा ती दिसाचें हें करना ते रातच्याच हें काडून रातचेच सोडटा ते एक रातचो कोण आसना न्हू रातचें ते हें केलें जाल्यार सोडलें तितून जेवण शीत बा तुका दाखयता फुडें आहा थिंगा एंडाक ते भितर चल दाखय भितर हांवें कितले फाटी हांकां बद्दल सांगलें सोड नाकाय म्हणून आमकां त्रास जाता म्हणून ती आयकोना आसोन इजी घेता ते कितले फाटी सांगलेले सगळ्यांक येवन सांगला मागीर हो त्रास तुमकां बोट करा हांवें सांगला तांकां कितले बोटी आसता हांगासर हांव ते कितल्यो ते दाखयता तुका फुडें व्हरोन ते दाखयता यो हे पयलें दाखयता सोडटा ते मागीर कोण ना कोण कितें आहा पळय ते आख्खे इकडे सारके एके लायनींग आहा ते सारके सर एके लायनींग आनी ते सारके ते पायप वयता सारके ते म्हाज्या बोटींनी आनी मागीर ते काडटा त्या पियेन वतयता सगळे मागीर रातीक रातचे मागीर भायर सोडप जाता कित्याक रातीक कोण आसना न्हू रातीक तो आमकां त्रास जाता थिंगा सोंसूंक जायना वाज कितें दुयेंस जात हें जात मागीर हें प्लीज एक्शन घेवचें म्हणून हेचेर मागता हांव सावन थकलो हांकां पयलें हांवें सांगलां हें सोड नाका म्हणून सगळ्या हितून एक आहा पळय थिंगाय आहा पळय म्हाका कोण हांवें सावन थकलो तुमको भी बोला था हमारे एक बार बोला था घर में हमारा तुम सुना नहीं अरे छोटा बड़ा भारत काय वाले सगळ्यांक सर कनेक्शन आसा ती आपूण सोडना तूं सोडना म्हणटा ते कितें आपूण रात जाली की ना कोण पळोवंक आसता ते काडटा आनी भितर सोडटा व्हडल्या बाकेन दवरता ते आनी रातचे काडटा आनी मागीर ते हितून वतयता शीत भात काडून ते सगळे हितून वयता सगळे अबे ह्यो मागीर ते खंय वयता हे पायपा न्हू हे पायपा सारकी काय ना कितें फुटला हांगासर हय फुटला आसतलें ते एकटें मोप मारल्यान तुका दाखयला न्हू मॅडम ते रातचे मागीर मोप मारता बे आख्खे हांगा पत्यान पावलें शीत आनी सगळें तें सारकें मागीर हे उदक सगळें खंय येता एबे हें पळय हांगा यो सर हांगा यो पळय हें पळय हितून पळय सोसूंक जायना पळय पळय बुडबुडे आजुनूय भायर सरता पळय तूं पळय तुमच्या फुडल्यान आहा ही टांकी पळय ही टांकी ही पळय ही टांकी पळय ही टांकी आनी हें पळय आनी इकडे यो पळय हें पळय हितून पळय जुवाऱ्यो बावाऱ्यो आहा हितून हांव म्हणटा हितून एक्शन घेवचें कोणेन प्लीज म्हणटा हे आतां म्हयनो जावन गेलो हय म्हयनो जालो आनी रातचे सुबेज कोत्ता काम हांवें गेल्या वर्सा सान आहा तें पूण गेल्या वर्सा इतलें जायनासलें आनी चड जालां आनी ह्यो आमच्यो बोटी सर हांगा नुस्त्याच्यो बोटी आनी हांगा कचरो बाचरो पळय हांवें साफ केला हो सगळें भायर उडयतात हय भायर उडयता सगळीं कोपां जावं ते प्लास्टीक तांकां डस्टबिनां बीन दिवंक ना तर कोण जाणा आतां कोणाक म्हणून सांग आनी सावन तांकां सावन थकलो इधर मड डालो हाडून हांगा उडयता रातीक कोण आसता सर आं म्हणजे फाटल्यान आतां ते गाडी आहात पळय ते मागीर शॉप म्हणजे शॉपा फाटल्यान सगळें कचरो उडोवप वयता कचरो धोत्ता हाडून उडयता कित्याक तांकां फुगट न्हू ते हाडून हांगा उडयता ते नाल्यार तांकां पे करचें पडटा न्हू
ते हाडून हांगा हो पळय कचरो पळय हो कचरो पळय हांवें एकठांय केला हांगा हाडलो सगल्याक हांगा हाडलो माड आनी एका सगल्याक हाडलो हांवें साफ केला हांवें बोटी दवरता म्हणून हांगा कितें म्हणटाय हे दाखय हे पळय अहो हे जाता हितून पळय जुवारे बा पळय मुद्दाम पळय कितें जाला पळय ते पळय हितून आनी दुयेंस जावचें ना